नमस्कार. दंपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचं योकार खोबरो विस्तारात. हायकोर्टाच्या वर्दी उपरांत गोंयभरच्या बेकायदेशीर बांधकामाविषयी चर्चा करूक मुख्यमंत्र्यान उचेली बसका घेतली. बसकेक येणावळ मंत्री बाबूश, एजी देविदास पांगम आणि येणावळ सेक्रेटरी आशिल्ले. रोखडेच निमाण्या निर्णया मेरेन पावतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. कितें करपाचे त्याविषयी पंचायतीक 2 दिसां भितर निर्देश दितले. लोकांक खंय थाकाय दिवपाक सरकाराचो यत्न. मीटिंग झाली रिगार्डिंग रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या हायकोर्टाची ऑर्डर आणि वेगवेगळे इश्यूज म्हणजे ह्या विशयाचेर डिस्कशन सध्या प्रिलिमिनरी सुरू आसा. एजी हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर रेव्हेन्यू सेक्रेटरीज वेगवेगळे फायनल कन्क्लुजनाचेर येवंक ना. ताच्या खातीर कोमदाद हो विशय आसा आनी हायकोर्टान दिल्ल्या आतां एनक्रोचमेंट ह्या विशयाचेर. बट वी आर कमिंग टू द फायनल सोल्युशन कन्क्लुजनाचेर आमी येतले. जाता तितके बेगीन लोकांक रिलीफ कसो दिवपाचो हाजेर आमी वर्किंग सुरू आसा. ॲटलिस्ट आयडेंटिफाय तरी केली आसा कितली इरेग्युलर आसा ती. ते पंचायतीक सांगलां. ओके, पंचायतीकूय इन्स्ट्रक्शन वयतली फाल्यां परवा भितर कितें करपाचें. जम्मू काश्मीराचे पहलगाम ट्युरिस्टांचेर आतंकी हल्ल्यात 28 हिंदू दादल्यांक सोदून मारले. आयडी कार्डां पळोवन वेचून मारल्यात. तातूंत सरकारी अधिकारी. थंयचे गोंयकार ट्युरिस्ट सेफ श्रीनगरात. घरमंत्री शहान पहलगामात वचून परिस्थिती पळयली. गोंयांतूय अलर्ट. मुख्यमंत्र्याच्यो वाडदिसाच्यो कार्यावळी रद्द. जम्मू काश्मीराच्या पहलगाम वाठारात पर्यटकांचेर आतंकी हल्लो. 28 पर्यटकांक मारिल्ल्याची खबर. हिंदूंक टार्गेट करून खंय शूट केले. प्रधानमंत्री मोदीन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. कांय गोंयकारूय त्या वाठारात भोंवपाक गेल्ले. एका ट्रॅव्हलरान 28 जाणांची टीम व्हेल्ली. ते थंय आसतना खंय फायरिंग जाली. तांच्यांनी गुळयांचो आवाजूय आयकलो. हॉटेलात दवरून मागीर खंय रेस्क्यू केले. सगळे जाण सेफ. हांगा पहलगाम भोंवपाक गेल्ली आमी. गोंयच्यान आयिल्ली पळय थंय रावली आनी काल ट्रॅव्हल बगान आमकां पहलगाम भोंवपाक व्हेल्ले. आमी एबीसी आरू बेताब आनी चंदनवारी पळयल्ले आनी आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसलो बैसरण वचपाचो. आमी सकयल लंच करताली जाल्यार म्हणल्यार आमकां फायरिंगाचो आवाज आयलो वयल्यान आनी इंजर्ड लोक वयल्यान सकयल धांवतात ते दिसले. सो धांवपळ जाली आनी आमकां थंयच्यान लोकल्सांनी आनी अमित आमचो ट्रॅव्हल बग गायड आसा तेणे रेस्क्यू केले आनी आमकां वयले भायर आनी आमी सेफली श्रीनगर पावली ट्रॅव्हल बगाक. सो हांवें तांकां सांगलें मागीर तेंच्यांनी तें कॉर्डिनेट करून थोडे लोकल्सांक सांगलें, पुलिसांक सांगलें आनी मागीर आर्मीक सांगून आमकां हॉटेलांतल्यान तेंच्यांनी भायर रेस्क्यू केलो. आनी वीथ आर्मी प्रोटेक्शन पुलीस आनी लोकलांनी आमकां खूब हेल्प केली. लोकलांनी हेल्प करून आमकां सुशेगाद गाडये कडेन व्हेले. गाडयेन आमकां फूल एस्कॉर्ट करून गाडयेन व्हेले. गाडयेंतल्यान मागीर आमकां वीथ प्रोटेक्शन आमकां थंयच्यान आमी तांकां हाडून श्रीनगर दवरलें. आतां सगळें श्रीनगर आसा आनी एवरीवन इज सेफ. टोटल 26 जाण म्हज्या ग्रुपान आसा. अशें 11:30 म्हटल्यार ते पहलगाम पावले वयर. बट तेन्ना असो काय बोवाळ नाशिल्लो. सगळें सायलंट आशिल्ले आनी ट्युरिस्टूय तेन्ना मातशें कमी आशिल्ले. म्हणजे आमी मातशें बेगीन पावले थंयसर. कित्याक जर्नी आहा ती थंयसर अरावंड 45 मिनिट्स घोड्यान वयचें पडटा आनी फूल डेन्स फॉरेस्ट आनी सामको एडवेंचरस रोड कसो. आनी जेन्ना आमी पावले तेन्ना थंय कांय आवाज नाशिल्लो. पूण जेन्ना आमी रिटर्न आयले पळय तेन्ना आमी सकयल पावताले 1:30 सुमार 1:30-1:45 तेन्ना आमी गाडयेन बसल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की थंय अशें इन्सिडंट जाला. एक्झॅक्ट आयडिया जावंक ना पण एकटो कोणाक तरी गन शॉट केला म्हणून अशी आमकां आयडिया गावली. जे फायरिंग जाला पळय थंयसर आमी अरावंड 1 आवर सुमार रावले. सुरक्षेविषयी उंचेल्या पावड्यार बसका जाली. मजगतीं गोंयांत जावपाक आशिल्ले काजू फेस्ट फुडें धुकल्ले. मुख्यमंत्र्यान आपल्या वाडदिसाच्यो सगळ्यो कार्यावळी रद्द केल्यो. गोंयांत सुरक्षा वाडयतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. जम्मू आनी काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निशेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निशेध करता. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलेब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. आमी इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आतां थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसात अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आनी टुरिजम स्टेट असल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे सदोदीत अलर्ट आसता. बट जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत
मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा पळय ही टायटन केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जम्मू काश्मीराच्या पहलगामातल्या आतंकी हल्ल्या उपरांत प्रधानमंत्र्याची उचेली बसका. पाकिस्तानी नागरिकां खातीर सगळ्या प्रकाराचे विजा रद्द करपाचो बसकेत निर्णय. भारतातल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी 48 वरां भितर देश सोडून वचचे. दिल्लीतल्या पाकिस्तान उच्च आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी देश सोडचो म्हूण आदेश पाकिस्तानातल्या भारतीय उच्च आयुक्तातल्या सगळ्या सल्लागारांक परत आपयले. साजे संघ सगळ्या पक्षांची बसका जातली. सरकार सगळ्यो टॅक्सी ॲपा सकयल हाडटलो. गोयची कायदो सुवेवस्था आनी टॅक्सीवाल्यांविशीं मंत्रिमंडळाच्या बसकेत चर्चा जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा टॅक्सीवाल्यांची किजिलां खपोवन घेवचे ना. ट्युरिस्ट गाडयेंत आसतना टॅक्सीवाल्यांची दादागिरी करची न्ही. विशय तडीक लावंक सरकाराचो यत्न. सगळ्या एग्रिगेटरांक सकयल हाडून ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय, मुख्यमंत्री उलयला. गोंय सरकार पर्यटन अपग्रेडेशन करीत आसात, मात टॅक्सीवाल्यांचे वाद मिटोवंक सरकारा मुखार व्हडलें आव्हान तयार जालां. एके वटेन टॅक्सीवाले देमैज पयशे घेता म्हूण पर्यटक बोवाळ मारतात, जाल्यार दुसरे वटेन टॅक्सीवाले आपूण एकमेकां वांगडा झगडटात. ह्या सगळ्याचो परिणाम मात पर्यटनाचेर जाता. विशय तडीक लावंक यत्न म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. कालची मिटींग ही स्पेसिफिकली गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आनी विशेश करून टॅक्सीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत जे टुरिस्टाचेर आनी टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करतात ताजेर मिटींग आशिल्ली. हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसांक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन्स आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आनी ट्युरिस्ट जरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापि टॉलरेट करून घेवचे ना. त्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे टॅक्सी आनी टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय न्ही हाजेर वी आर कमिंग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका मिटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा जर तेणी ॲप बेस्ड टॅक्सी गायलो जाल्यार मिटर आनी लावपाची गरजूच ना, तेका रिन्यूवल करपाची गरज ना, त्यांच्या फायद्याचें आसा. बट दे शूड कम ऑन अ ॲप बेस्ड टॅक्सी. ताज्या खातीर थोड्या दिसाच्या भितर ही डिसिजन सरकार घेतले. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार. गोंया भायले नुस्तेमार गोंयचे हद्दीत येवन बेकायदेशीर नुस्तें मारतात, LED फिशिंग करतात. तांकां कंट्रोल करूंक ड्रोन सर्वेलन्स सुरू करता म्हूण नुस्तेमार मंत्री निळखंठ उलयला. आदी 2 म्हयने खंय प्रायोगीक सर्वेलन्स, सध्या एक कंपनीक खंय कंत्राट दिला. नुस्तेमारांक कितें तरी एक्शन जाय म्हूण आशा. बेकायदेशीर नुस्तें मारपाच्यो घडणुको घडल्यात. ताचेर आळो घालूंक नुस्तेमार खात्यान नवी उपाय येवजण हाडल्या. LED फिशिंगाचेरूय नदर दवरतले. परत येता आमी बोटी बिटी म्हणटा जाल्यो. आतां आमी न्यू IT सगळ्या IT म्हणजे ड्रोन ऑलरेडी 10 दीस जाले वर्किंग चालू आहा आनी ते ड्रोन सामान्यशे 20 किलोमिटर कवर करता. इवन स्टाफ कितको आहा इंटेलिजन्स तितके काडटा. सो एक पायलट बेजीस 2 म्हयने आमी कॉन्ट्रॅक्टाक घेतले. दे आर वर्किंग ऑन दॅट. आफ्टर दीस कमिंग सीजन वील स्ट्रेट अवे ऑफिसान रडार आनी ड्रोन भायर तेजेर धरून. सो आतां LED लायटीचेर आतां ड्रोन ते सारके लायटीचे न्हू सगळे LED लायट आसूं मागीर दुसरे हे जाळां ओडटा बारीक इलिगल फिशिंग सगळ्यो गोश्टी तेजेर येतल्यो. मजगती ह्या निर्णया उपरांत गोंयचे नुस्तेकार खोशी. फिशरी डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर तुमच्या ताब्यान आमचे सगळे हा धंदो आहा तेजेर एक्शन तुमी घेवचें म्हणून आनी लायटीचे बंद करचे म्हणून LEDचेर एक्शन घेवचें. हय पूण ताणें आमकां एक आश्वासन दिलां ड्रोन सिस्टम करता म्हणून 25 किलोमिटर ते कवर अप करतले. पूण तिचे ते सक्सेसफूल जावंक जाय आनी लायटी बंद जावंक जाय जाल्यार आमचो धंदो चालू करूंक मेळटलो आमकां. आतां आमकां सद्या मेंटेनन्स करपाक पयशे ना. इतले LED लायटींग जर चलता LED इतल्यो लायटी चलता, हाय स्पीड बोटी चलता, कर्नाटकाची बोटी तोडी येता फिशींग करता. कितले फिशरमॅन बॉब मारून मारून तूं कांयच एक्शनूच घे. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार. म्हादय प्रवाहाची बंगळुरूत 4थी बसका जाली. गोंयच्या 3 अधिकाऱ्यां आड कर्नाटकाच्या 30 अधिकाऱ्यांची टीम. अख्खी बसका कर्नाटकान हायजॅक केली. कळसा भंडुराच्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक कर्नाटकाचो विरोध. महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाक मात गोंयान तेको दिला. कर्मा उक्ताडार येतली म्हूण खंय कर्नाटकाचो इन्स्पेक्शनाक विरोध.
मंत्री सुभाष उलयला. म्हादय प्रवाहाची चौथी बसका बंगळुरात झाली. कळसा बंडुराचे जॉईंट इन्स्पेक्शन गोंयान मागिल्ले, मात प्रकरण कोर्टात असा सांगून कर्नाटकान इन्स्पेक्शनाक हरकत घेतली. महाराष्ट्राच्या विरडी धरणाक गोंयान तेको दिलो, ताकाय कर्नाटकाचो विरोध. गोंय बंदारो पासून बांदतले जाल्यार प्रवाहाची परवानगी घेवची म्हूण कर्नाटकाची बसकेत मागणी. बसकेक गोंयचे 3 अधिकारी आशिल्ले, महाराष्ट्राचे 3 आशिल्ले जाल्यार कर्नाटकाचे मात 30 जाण आशिल्ले. पुराय बसका कर्नाटकानूच हायजॅक केली. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटकान केल्ली कर्मां उक्ताडार येतली म्हूण जॉईंट इन्स्पेक्शनाक कर्नाटकाचो विरोध. कर्नाटकान पयलींय विरोध केलो आनी कालच्याय मिटिंगेत ताणें विरोध केलो की मॅटर्स सबज्युडीस आनी त्यामुळे आमी तातूंत इंटरफियर जावचें न्ही अशें. कोणाक जाका भंय आसा तो विरोध करता न्ही, ताका भंय आसा ताणें चूक केल्ली आसा तो त्या भंयान ते नाका म्हणटा. आमी ओपन आसात, आमकां प्रॉब्लेमूच ना. पूण आतां कितें करतले सर तुमी? कितें पळय आतां ते कावन्सील जो आसा पळय न्ही, म्हणजे प्रवाह कमिटीचो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही, तो कितें ओपिनियन तांकां दिता पळोवपाचें किंवा नाय मागीर सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाचें. एक विरडी डॅम आसा पळय न्ही, त्या विरडी डॅमाक आमी मान्यता दिल्ली आसा, जो महाराष्ट्रान म्हणजे गोवा बॉर्डर येता ताका मान्यता दिल्ली आसा. आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना अशें. जगा भितर वचत थंय उदकाचे बॉडीज ह्यो आसात त्यो निर्माण जावंक जाय. आसात तेजे पेक्षा आनी परत निर्माण जावपाक जाय. कारण डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही हो केन्ना थांबूंक शकना. आमकां जो सांठो आसा तो आमी जर मस्तीपण केली ना आनी मिसयूज केलो ना जर जायत जाल्यार आमकां तो पुरो. मजगती पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकरान ताचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. महाराष्ट्र सरकारान कसलेच परवाने न घेता पर्यावरणीय किंवा हेर परवाने जे आवश्यक असतात ते न घेतात महाराष्ट्रान हे कामकाज जे आसा 2006 सुरू केल्लेले आणि त्याच्या उपरांत हे काम जे आसा ते जवळजवळ 70% कामकाज तेंच्यांनी ह्या धरणाचे पूर्ण केल्लेले आसा. संयुक्त पाहणी जी आसा ती जर जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर ह्या 3 महिन्याच्या कालखंडान जर जायत जाल्यार ते कर्नाटका खातीर मारक ठरतले आसा. तेंच्यांनी अंतिम निवाडो जो आसा तो दिवच्याच पयलीं तेंच्यांनी आपणाले कामकाज जे आसा हे पुराय केल्लेले आसा. भूमी अंतर्गत कालवे जे आसा किंवा भुयारी कालवे आसा हे कामकाज कर्नाटकान पूर्ण केल्लेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लाचखोरीचे केशीत धरिल्लो कोंकण रेल्वे PI सुनील गुडलराक सस्पेंड केला. मुख्यमंत्री उलयला. मीट ट्रेडरा कडच्यान 25,000ची लाच घेतना ताका आनी कॉन्स्टेबल हुसेनाक धरिल्लो. दोगांकूय 7 दीस पुलीस कस्टडी. ACB फुडली चौकशी करता. कर्नाटकातल्या मास हाडपी पुरवठाराकडल्यान लाच घेतना ACBन कोकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक धरलो. दोगांकूय 7 दिसाची पुलीस कस्टडी. ACB चौकशी करता. मजगती गुडलराक निलंबित केलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सर्च सुरू आसा. सस्पेंड केला ताका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा आउटडोर एडव्हर्टिजमेंट बिल सरकारान विचार करिनासतना हाडला. वावर काढला. होर्डिंग ही एंटरटेनमेंट कशी जावंक शकतात बिलाचेर परत विचार करचो. हो कायदो सामान्य व्यावसायिक धंदेकारांक बादतलो. सभाघर समितीन बिलाक विरोध. कायदो मोठ्या होर्डिंगा पुरतो असल्यार खंय तेको. मंत्री रोहन म्हणटा ट्युरिझम स्टेटीक असलो कायदो जाय. बुधवारा जाल्ल्या सभाघर समितीचे बसकेत आउटडोर एडव्हर्टिजमेंट बिलाक विरोध जालो. विचार करिनासतना हे बिल हाडला. होर्डिंग्स एंटरटेनमेंटात कशी सरकारान परतून विचार करचो म्हण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. हे बिल विचार करनासतना सरकारान हाडला. वावर काडला. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाक होर्डिंगां दिवप हे खंयचे कॅल्क्युलेशनान बसता सांग म्हाका तूं. इज पुटींग अप अ होर्डिंग ऑर एडवर्टायझींग इज इट एंटरटेनमेंट? So I think there was unanimity on this whole thing and it was decided that the government has to do a rethink. बिलाक लागून सामान्य लोकांक खूप त्रास जातलो. व्हडल्या होर्डिंगांचेर रेग्युलेशन घालता जाल्यार आमी तेको दिवंक तयार आसात. आमदार कार्लूस सांगता. आयज आमी दाखयलां की बिल कितकोन लोकांचे विरोधी आसा ते आनी कितकोन लोकांक त्रास जातले. आनी दाखयले पासून 1 लाख म्हणल्यार 3 लाखाचे फायन पडटलो लोकांचे. बारीक म्हणसो पंक्चर काडटो ताका 3 लाखाचो फायन पडलो 500 रुपयाच्या बोर्डाक. हायकोर्टी ऑर्डर कितें आशिल्ली होर्डिंग्स हे व्हडले बोर्ड्स येतात ते होर्डिंग्सा पासत ते हायकोर्टान कन्सर्न घेयल्लो आनी एक्शन घेवपाक लागले. होर्डिंग्सा म्हणल्यार ते व्हडले बोर्ड्स ते जे तूं रेग्युलेट करता जाल्यार वी विल कॉपरेट विथ यू फॉर ब्रिंगींग प्रॉपर लेजिस्लेशन फॉर द होर्डिंग्स. सजेशन आणि करेक्शनां सांगल्यात. आमदार जीत उलयलो.
थोड्यो क्वेरीज आहा त्या आमी मेंबर्सांनी तांकां सजेस्ट केल्यात आनी परत मिटींग जातले रिवायज जातले सगळे आनी कितें करेक्शन करपा आनी कितें स्टेटी खातीर बरें ते प्रमाणे ते फायनल करतले. जाल्यार कंट्रोल दवरपाक बील गरजेचें. पर्यटन राज्या खातीर असले बील जाय, मंत्री रोहन खंवटे सांगता. एक बील अशें जाय which will regulate, put things in perspective and ensure that if there is some people both ways, जे कोण बारीक लोक हाजे डिपेंडंट आसा, need to be regulated. At the same time, these regulations will allow hoardings to be there where it is required. त्याला काढचे म्हणून. It is high time. जे तरी आम्ही we are a tourism state. So tourism state असतकर we need certain things put together, regulated. Signages जावं packages जावं, we need certain things to be addressed. आणि ताज्या खातीर bill येवप खूब important. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. कितले म्हयनेच बंद आशिल्ली सेंट कॅथेड्रलाची गोल्डन बेल थंयच्या भुरग्यांनी मेळून तात्पुरती सारकी केला. पोप भायर पडिल्ल्यान तशेंच ताच्या निमाण्या संस्कारा दिसा बेल वाजोवपाचे बिशपांच्या सगळ्या इगर्जींनी आनी कपेलांक सर्क्युलर. ASI कडेन हे बेली विशीं लेखी निवेदन दिवन शक्य तितले बेगीन बेल सारकी करपाची मागणी केल्या. जी वयर दिसता पळय तुमकां सेंट कॅथेड्रलाची गोल्डन बेल ती आतां ऑलमोस्ट 15 म्हयने मायज जाले ती चलना. सो आमी आमच्या इन्क्विजिटिव्हनेसाक लागून आमी वयर गेले पळय जाल्यार ताचो डोंग एक आहा बेलीचो वेट आहा 2000 प्लस त्या डोंगाचो वेट अरावंड 300 kg आहा. तो काडून सकयल दवरलेलो आसलो. त्या कोणी मस्ती केल्या मुद्दम केला ते आमकां एक दुबाव मारता. सो आमी कितें केलें आमच्या गांवचे लोक सगळे एकठांय जाले, एक 10-12 भुरगे आमचे यूथ आनी आमीच तो काडून परतून हात असो घातलो. एक दीस आयज जालो, फाल्यां एक दीस आनी पोपाचें फ्युनरल आहा त्या दिसा आमकां तो वाजोवंक जाय आनी जेन्ना न्यू पोप जाता तेन्ना आमकां वाजोवंक जाय. फक्त बिशप चर्च म्हणून फायदो ना. ती बेल म्हणटा ती गोल्डन बेलाक ताका एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आहा, हिस्टॉरिकल व्हॅल्यू आहा. ती 4 किलोमिटर फुडें वाजता. आमी ट्रायल मारल्या, चलता ती देवाच्या कृपेन थंयच चल्ल्या पुरो म्हणून मागता. आनी एसाक मागता की तुमचें कितें करपाचें एस्टिमेशन तें मातशें बेगीन करा, चॅक करा आनी कितें ऑल्टरेशन आनी कितें घट करपाचें मातशें करा. सेंट कॅथेड्रलाच्या ह्या गोल्डन बेलीक इतिहासीक म्हत्व आसा. ह्या बेलीचें वजन 2000 किल मायज आसा. ही बेल वाजोवपाकूय म्हत्व आसा. 15 म्हयन्याक सावन खंय ही बेल बंद आशिल्ल्यान फादरान हे विशीं ASIक चीट बरयल्ली. मात आजून मेरेन ASI कडच्यान कांयच हालचाली जावंक नात. सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड भायर काडटना आनी परत भितर घालतना ही बेल वाजोवची पडटा. सप्टेंबर टील एप्रील ASIन कांयच केलेलें ना. आमी परतून वासपूस केली तेन्ना कळलें की बाबा आहा तशेंच आहा, तेणी कांय केल्लें ना. सो हांवें आयज रिटर्न कंप्लेन इनवर्ट केली आनी जो ऑफिसराक कन्जर्वेशन एसिस्टंट आहा रेड्डी म्हणून ताका फोन मारलो आनी ताका विचारलें बाबा कितें केलां. तो म्हणालो इनवर्ट केला ती आपल्या डेस्कार पावतना आपूण इन्स्पेक्शन करता आनी ताका एस्टिमेशन सगळें करचें पडटलें. सो म्हाका मग खंय तरी आमच्या ASIन सिरियसनस दाखोवचें कित्याक इट इज वर्ल्ड हेरिटेज सायट. तुमी अशें मोन्युमेंटाचें लोकांच्या सेंटिमेंटाचें परस घेवचें न्हू. आमी हे तुमकां फर्स्ट आनी लास्ट वॉर्निंग. हेच्या पयलीं तुमी आमचें अशें रिस्टोरेशन करूंक शकना जाल्यार बरोवन दिया आनी तुमी ऑफिस सोडून वचा. तुमी आमी हें करूंक शकता. आमचें रिस्टोरेशन आनी आमचें हेरिटेज आमी सांबाळूंक शकता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.